गरज ना ते कायदे काडून वडोवंक सरकारान सुरवात केला। ईज ऑफ डुईंग बिझनेसा खातीर बरें पडटलें, मुख्यमंत्री कॅबिनेट मिटिंगे उपरांत उलयलो। गोवा इंडस्ट्रियल ग्रोथ अँड इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी कॅबिनेटांत पास। गोवा टीसीपी एक्ट 1974 दुरुस्ती। गोवा स्टाफ सिलेक्शन ऑर्डिनन्स आसले तें बिल केलें। मिटिंगेंत 18 डिक्रिमिनलायझेशनाचे जाल्यार 17 एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवलाचे आशिल्ले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। Post facto administrative approval and expenditure sanction for the series of the lecture which we have conducted for the 60th year of the Goa liberation. It is a proposal for the formula scheme for the providing free laptop to the meritorious students belonging to the scheduled tribes and scheduled caste community under the tribal subplan and scheduled caste subplan. Goa Staff Selection Commission Amendment Bill Ordinance Ashalat of Bill Amendment to the Goa Cooperative Society Act 2001 decriminalization. Draft of the Goa Industrial Growth and Investment Promotion Policy, the Industrial Policy 2022 काल मिनिस्टरान अनाउंस केली, आमी इंट्रोड्यूस केली, कॅबिनेटान पास केली. It is an amendment into the Goa Regulations of the Land Development of the Building Construction Act 2008 decriminalization. It is an amendment to the Goa Town and Country Planning Act 1974 decriminalization. Amendment to the Goa Irrigation Act 1973, Goa Command Area Development Act 1997, Goa Tilari Irrigation Development Corporation Act 1999 and Goa Groundwater Regulation Act 2008. Amendment to the Goa School Education Act 1984. The City of Panjim Corporation Amendment Bill 2022 introduced करते हैं. The land handing over to the Tribal Research Institute in the Sangam municipal area, land handover, building handover करता. Goa Film Shooting Policy 2020 or decriminalization. It is Pajak Patala for the ease of doing the business. The government had taken the step in line with the government of India. Different ज्या लॉसची गरज नशिल्ली अशे कितलेशेच लॉस काढून उडोवपाक तयारी सुरवात केला. थँक्यू. वाडटे डेंग्यू केसीचेर विधानसभेत हुस्को. साश्टीत मडगांव कुडतरे फातोड्ण्या वाठारांचो इशू. फॉगिंग जाय तशें जायना. पालिका पंचायती कडेन यंत्रणा ना. आरोग्य खात्या कडेन ना मनीस. पालिकांनी खात्याक फॉगिंगाक खंय कामगार दिवचे. भलायकी आनी शार नियोजन मंत्री विश्वजीत म्हणटा आमदारांक घेवन व्यवस्था घालची पडटली. साळकार म्हणटा फॉगिंगान जावपाचें ना. आज सद्याक कितें जालां, सद्याक केसीस आर इन्क्रिजींग. सो आय वूड लायक टू नो कितें जाता, वॉट डे डू स्पीकर सर. केस जाली काय ना सगळे आपयता, लोक आपयता म्हणटा थिंगा फॉगींग कर म्हूण. पण ते फॉगींग बरें इफेक्टीव जायना. सो इफेक्टीव जायना म्हूण पोत्तून लोक हें करता, दे कॉलर्स बॅक एगेन. कितें केलां तेणें कांय केलें ना, बेश्टे येयले आनी गेले म्हूण. आमचे फाटले 3-4 दीस काणकोणाक मोठे प्रमाणात डेंग्यूचे केसीस वाडपाक लागले सर. त्यामुळे तुम्ही हांगा साकून तुमचे डायरेक्टर बाकी मॉनिटरिंग डायरेक्शन दिवपाची आवश्यकता आसा. All his questions around that. So, Honorable Chief Minister, myself, all of us will sit together and see that his hospital is taken forward. I think. पण म्युनिसिपालिटी कडेन ते वन वेरविताल ना आनी सेकंड लोकांची फेथ ना म्युनिसिपालिटी जे फॉगिंग करतले तातूंत हें म्हणटलें इट्स अ वेक्टर बोर्न डिजीज. सो बेसिकली जळार मरपाक जाय. आतां तातूंत एक्सपर्टायज कोणा कडेन आहा, हेल्था कडेन आहा. You take some 10 workers minimum, give it to your health department only and ask them to go on a larger scale. That will solve the problem. Speaker sir, I will whatever has been suggested will be implemented. I will talk to DMA immediately after the questionnaire and we'll take it forward. Do you permit your health centers to employ for 2 months, 3 months directly on contract or whatever daily wages people to fog the rural areas? Apart from fogging, I believe that when a person has dengue or has been administered, you have to monitor the platelets. And basically a papaya extract medicine is administered and temperature check karte. Now when the platelet count, because when we do normal CBC, a complete blood count, anything below 1.5 lakh or 1 lakh, that is when the doctors hit the panic button. Now there is a practice in JMC, I believe, that they go up to 40,000, 50,000 of the platelet count. That sometimes leads to bleeding. What you have mentioned is a very valid issue. I had a couple of patients and all where the platelet count drops during dengue. And as a result of which that has to be properly monitored.
So this, I assure you that I will keep a proper check. Fogging is not the solution म्हाका दिसता आनी हाज्या खातीर आमी सोर्स पळय आसा तोच पयलो कट करपा जाय. म्हाका याद जाता की जेन्ना हांवूय कावन्सिलर आशिल्लो आमी घरांनी वचून तो सोर्स बंद करताले. But I think the best solution is the main problems what we have seen now in the villages is जे poultries आसा आणि जे piggeries आहा. हे piggeries आणि poultries they are somehow the main cause of dengue that is coming out in the villages. We have seen few complaints. शिरोड्या शितोट्या बांद फुटलो. ह्या बांदाचेर थंयचे 800 शेतकार निमून आसात. थळाव्यांनीच बांद बांदून काडिल्लो. बांदाचे काय खरे ना म्हूण दुबाव आशिल्ल्यान लोक तो पक्को करचो म्हूण कितली वर्सां जाली एक सारखे मागताले. मात कांयच जालें ना. निमाणे पावसाचे उदक वाडून बांद फुटलो. आमदार मंत्री सुभाष शिरोडकार म्हणटा बांद सारखे करपाचें काम चालू आसा. आज जातलें. शिरोड्या शेताचे शेतकरी आसात हे खुबशे त्रासां पडलेले आसात. खुबशीं वर्सां जालीं आमी त्रास काडून बांद बांदतात. बांद आमचे एकदम हें जाल्लो आसा सारको डॅमेज जाल्लो आसा. तर 3 वर्सां जालीं ताका कांयच आमकां आजून पर्यंत कांयच रिप्लाय येवना. आनी पयर आमकां आमच्या एमएलएन सांगलां की आपूण तो बांद करून दिता अशें म्हणून सांगलां. पूण आजून पर्यंत ताचो टेंडर जाल्लो ना. आमी खुबशे प्रयत्न करतात बांद घालपाक. त्या प्रयत्नान जर आमकां कोणी सरकारान जर मदत केली जाल्यार आमी सफल जावपाक शकता. आमकां गव्हर्मेंटान इतलें आमी हें केलें आमकां सांगलें फक्त तुमी काम करत तुमचे पयशे दितात 50% दितात कितें दितात तें आजून पर्यंत कांयच मेळलेलें ना. आतां कितें जालां हें आमकां जें मोडलां तें गांवचे कोणी एक जाणकार कोणी जो बरे आसात त्या मनशांनी आमकां हेल्प केला. तुमी जाता बेगीन बांदात लोकांलें बांदून दियात. तुमगे मागीर पयशे केन्ना जाता दिवपा जाता तुमच्यांनी म्हणून अशें आमकां हेल्प केलां. तें आतां गव्हर्मेंटान त्यांचे पयशे आमकां तेंचे पावोवचे आमकां कोणाच्या रिणां दिवची न्हू हे गव्हर्मेंटान हें करचें. तांकां नंतर आमी फेरी बोटीची वेवस्था करून दिली सामान व्हरपाक लागलो कारण सामान व्हरूंक मेळनाशिल्लें. जी मड आनी फातर जाय ती व्हरूंक मेळनाशिल्लें आनी तें आज व्हरून पावयल्लें आसा. आज सकाळीं ताणें ते खावटे बांदपाक सुरवात केल्ली आसा. पूण ते तेंकां शेत ह्या वर्सा लावपाक मेळटलें रोयलां तांणी शेत रोयलां पिड्यार जालें तेंचें शेत रोयलां तें उदक भरता म्हणून कारण 2-3 शेतां आसात थंय. शिड्डोट्या म्हणून आसा दिवट्या म्हणून आसा एटल म्हणून आसा ही सगळीं शेतां रोयल्यात. ते पेड्ड्यार जावचे न्ही म्हणून तांची गडबड आशिल्ली. पूण त्या अनुसार आज सकाळी बांदपाक सुरवात केली. आतां प्रोटेक्ट केल्या तेंची आज सकाळी बांदपाक सुरवात केल्ली आसा. बाल सगळो म्हणजे मटेरियल जें जाय बिल्डींग मटेरियल कन्स्ट्रक्शनचें सगळें पाविल्लें आसा जाग्यार आनी आज ते पूर्ण करतात. चड करून 12-1-2 पर्यंत कंप्लीट जाता. पूण तांकां लावपाक मेळटलें ह्या फावटी लॉस जावचें ना. शेत रोयलें नासता तांणी. आतां फक्त पळोवचें पडटलें की उदक भरिल्ल्या कारणान कितलें शेताचें लुकसाण जालें म्हणटा. पण ते सर म्हणटा की खूब वर्सां जालीं तो डिले जायत आसलो. न्ही तांचे पयलीं शेतकऱ्यांचे पयलीं असोसिएशन नाशिल्लें. प्रत्येक खाजन शेती भितर शेतकऱ्यांचें असोसिएशन आसचें पडटा. त्या असोसिएशनान मामलेदाराक अर्ज करचो पडटा. मामलेदाराक व्हिजीट करून सर्टिफाय करचें पडटा की बांदाची परिस्थिती बरोबर ना दुरुस्त करपाक जाय अशें. हें आतां केल्लें आसा आनी त्यामुळे तांचो इस्टिमेट जो आसा पळय तो चलता. सॉयल कन्जर्वेशन आसा पळय न्ही त्या डिपार्टमेंटा मार्फत हे बांदाची बांदावळ घेवपाक. सर तुमचे चीफ इंजिनियर आहा बदामी ताचे खूब चार्जीस आहा आनी बाकीचे ताजेरी चार्ज आसता एक चीफ इंजिनियर म्हणून दुसरो म्हाका दिसता एडिशनल चार्ज टुरिजमाक एडवायजर्स कितें वतात. सो तेची तशें कितें इज अ क्वायट कॅपेबल मॅन क्वायट कॅपेबल एंड एफिशियंट पर्सन. अजून असले कसले बंदारे जे एकदम डेंजर पोजिशन म्हणटा अजून कसले बंदारे अशे आहा जे डेंजर पोजिशनात कंप्लेंट्स अशे आसा. बंदारे जे आसता पळय लक्षांत घेयात पावसांत हे सगळे पावस पयलीं हे सगळे बंदारे ओपन जातात. त्यामुळे बंदारे उरनात म्हटल्यार कितें पावस पयलीं रस्त्यात पडटा तें उदक येवपाक लागून डॅमाक आनी पावस जालो की हे सगळे बंदार काडटात. म्हणजे पावस पयलीं हे सगळे काडटात. सर तुमी चार्ज घेतलो पळय आतां कितें प्रोजेक्ट बीन कितें सांगता. खेळ आणि युवा वेव्हार खात्याचे सगळे ग्राउंड आणि हेर खेळा प्रॉपर्टी खात्याच्या आशिल्ल्या तशो खेळा खात्याच्या अधिकाऱ्या सकयल हाडटले. हे खातीर प्रक्रिया सुरू जाल्या. खेळा प्राधिकरण SGAक चलोवंक दिल्ल्या त्यो खेळा प्रॉपर्टी परत खेळा खात्या कडेन दिवन घोळ निस्सारपाचो यत्न चल्ला. खेळा मंत्र्याची जाप. वास्कोच्या ग्राउंडाक मेंटेनन्स ना म्हूण संकल्पान प्रश्न काडिल्लो. The number of ground under sport authority in Murmagua constituency. Maka answer dila, sir, there are no ground which are under the sport authority of Goa in Murmagua constituency. He uttar no ground under sport authority under ekui ground na Murmagua constituency. सगळे काही गोष्टी ज्यो SAGची ज्यो सगळ्यो ज्या गोष्टी प्रॉपर्टी आसा इट नॉट बिलोंग्स टू द SAG. एंटायर प्रॉपर्टी इन द स्टेट ऑफ गोवा इज बिलोंग्स टू द DSYA.
हे आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा आनी ज्यो काही गोष्टी थोडेशे एमेंडमेंट तातूंत भितर करेक्शन जें आसा कितें करपाचें आसा तें इमिडिएटली आय एम ऑन द वॉर फुटिंगाचेर हें काम चालू आसा आनी त्यो सगळ्यो काही गोष्टी उत्तरां तुमकां मेळटली घडये एखादें प्रश्नाक दिल्लें उत्तर म्हजे सायडीच्यान हांव सारको आसा ताजे सायडीच्यान आदरणीय आमदारान उत्तर केल्लें आसा तेवूय सारकें आसा बट दीस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द DSY आनी द SAG बट खेळ हो एक आसा वेदर SAGच्या ग्राउंडाचेर खेळ्ळो जाल्यार तो DSYच्या ग्राउंडाचेर खेळ हो खेळूच आसता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान SAGच्यान जो MTS जो आमच्या ग्राउंडाचेर जो डिप्लॉय केल्लो आसा तो शेवट कामगार आसता. प्रश्न करपाक जाय जो स्पोर्ट्स कोटा आसा जो आमदारांक जो स्पोर्ट्स कोटा मेळटा तेजेर मातशें हेज्या बद्दल वाड करपाची गरज आसा कित्याक तो एक्चुअली आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन लोकांक पावना आनी त्याच प्रमाणे मागता परत एकदां आमचे मिनिस्टर स्पोर्ट्स हें जाले नंतर वोटन अकाउंट जाले नंतर बाकी गोष्टी आमी इमिडिएटली करता तुजोच विशय न्हू सगळ्यांचो विशय तो आमी करता. सत्तरीत काजरे घाट धबधब्यार बुडिल्ल्या दुसऱ्याची बॉडी सकाळी मेळ्ळी. सोमारा धबधब्यार गेल्ले कडेन वास्कोचे 2 जाण बुडिल्ले. शशी सोमनाल म्हणटा त्या 18 वर्साच्या भुरग्याची बॉडी त्याच दिसा राती मेळिल्ली. आज मेळ्ळ्या ती बॉडी गौरव सिंगाची. 2 दीस सर्च ऑपरेशन चलताले. आज नेव्ही परत सर्च ऑपरेशन सुरू करपाक बॉडी उफेताना दिसली. तुमकां खबर आसतली की 2 दीस पयलीं साकवाच्यान 8 जाणांचो भुरग्यांचो ग्रूप हांगासर ह्या वॉटरफॉलाचेर न्हावपाक गेल्ले आनी तेतूंतले 2 जाण बुडलेले. तेतूंतले एकटो जो आसलो तो एकलो तेच दीस मेळ्ळलो पूण दुसरो जो आसलो गौरव सिंग म्हणून ताची बॉडी अजून मेरेन मेळोंक नासली. पयर राती लेट जाल्ल्या कारणान सर्च ऑपरेशन स्टॉप करचें पडलें. मागीर काल फूल डे सर्च ऑपरेशन केलें मेळोंक ना आनी आयज नेव्ही डायवर्स कॉल आउट केल्ले आनी आयज नेव्ही डायवर्स अलॉंग वीथ वायपय पुलीस फॉरेस्ट फायर आनी अलॉंग वीथ विलेजर्स जेन्ना सगळे जाण हांगा पावले तेन्ना हांगासर जस्ट डिस्कशन करतले नेव्ही डायवर्स की कशें कितें बुडपा येते पयले तितल्यान तेजी बॉडी तकली वयर येयली. तो मातसो उबलेलो दिसलो आनी ताका लागून आतां ताका हांगच्यान उदकाच्यान भायर काडला. नेवी के पास कॉल आया था बॉडी रिकवरी के लिए. हम लोग अपने पूरे डाइविंग इक्विपमेंट के साथ यहाँ पहुँच गए. साइट पे आगे डाइविंग के लिए रेडी हुए. थोड़ी देर में हमने विजुअल सर्च में देखा बॉडी फ्लोट होकर मिल गई हमें. वो निकालने के लिए हमारे लिए आसानी हो गई. लोकल के काफ़ी लोग पुलिस और सब यहाँ पे मौजूद थे और बॉडी को हमने बाहर निकाल के पुलिस को हैंड ओवर कर दिया. हांव एक सांगपाक सोदतां की आमची कोण आहा ती पयलीं पासून आहा खूब वर्सांची आहा आनी हांगासर खूब रिस्की आहा. अजून पर्यंत ही घटना घडोंक नासली केन्नाच घडोंक नासली. ही फर्स्ट टायम घडली. हांव सो एक सांगपाक सोदतां की सगल्यांक की हांगासर बंद करपाचें आमच्या गांवचे भुरग्याक आनी आतां आमकां 3 दीस जाले कंटिन्यू आमी हांगासर गार्ड बी कोणी अशी दवरपाचे आनी जे भायले कोण येता तांकां बंद करपाचें कोणाकच एंट्री दिवपाची ना हांगासर. की सांग हांगा आयज मस्ती जाता की सोरो हाडून पियाता की बाटली पिता फाल्यां सकाळीं कितें रेप जावंक शकता अशी खूब घटना घडोंक शकता. पुरण जाल्यार काय जाल्यार कोणाक खबर ना आमकां. तेन्ना हांगा लोक बाकीचे ह्यान जर फुडें केन्ना येवना कित्याक आमच्या हातूंत पडटा कोना तेन्ना काय आमचे रिस्क आसा हांगा खूब. हांगा येवपाचेंच ना आनी ती हांगा हेका येता तेजें बंद करपाचें. खूब आतां हांगा जे आमची इया वायट आसा. सत्तरीच्यान स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. 88 खंड लिजांचे ब्लॉक्स करून पावणी. EC ट्रान्सफर आणि हेर प्रक्रिया जाग्यार घालूंक सुमार 5 म्हयने तरी लागतले म्हूण मुख्यमंत्र्याची जाप. खणी नेमके केन्ना सुरू करता म्हूण आमदार विजयान केल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्याची जाप. मायनिंग कॉर्पोरेशनाचे मात अजून काय थारिल्ले ना. स्पीकर सर, आमचो 3 म्हयन्यान जर 4 म्हयन्यांनी प्रोसेस जर कंप्लीट जालो जाल्यार एनादर 1 मंथ म्हणजे 5 म्हयन्यांनी म्हणजे एक्चुअली मायनिंग सुरू जावपाक शकता 5 म्हयन्यांनी. दुसरो जो तेजो प्रश्न आसा आमी प्रिफरन्स फॉर द लोकल्स एक म्हणजे 100% ट्रक ओनर्स आनी मशिनरीज 100% दे वॉन्ट टू गिव द प्रिफरन्स टू देम ओनली. उरता उरलो प्रिफरन्स इज एन फॉर द जॉब. जे ज्या लिजात जे कोण काम करताले जे कामगार आशिल्ले वर्कर आशिल्ले स्टाफ आशिल्लो 100% प्रिफरन्स जो आसा पळय न्ही हो तांकांच त्या लीज होल्डरांक दिवपाक जाय हो सरकाराचो अट्टास आसतलो. हट्ट कसो हाव यू वील मिनरल कॉर्पोरेशन एक्टान आसा हें. आतां तूं कसो काडटलो? तूं ऑक्शन करतलो तो मनीस घेतलो तो म्हणटलो आपूण आपले हाडटात झारखंडचे. तूं कितें करूंक शकतलो ताजेर? स्पीकर सर, आमी सरकार म्हणून म्हणजे तांकां प्रिफरन्स दिवपाक जाय हेजेर जो आसा आमी प्रिफरन्स दिवपाक लायतले.
स्पीकर सर, म्हळ्यार मुखेलमंत्री म्हणटा की फेब्रुवारीन मायनिंग सुरवात जातलें. हांव तुका आनी 2 म्हयने एक्स्ट्रा दिता. तुवें म्हणल्यार 5 म्हयने, 7 म्हयने धरया. सो 7 म्हयन्यांक मायनिंग सुरवात जातलें. EC सगळ्यांक मेळटल्यो आनी तुमी ब्लॉक अलॉट करतलो. ब्लॉकूच जाय तुका. यू आर नॉट ब्रेकिंग लिजीस. हें तुजें फायनल आहा. हांवें ब्लॉक कशाक म्हटलो तर ज्यो EC सिंगल ब्लॉक आसात, ओके, म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल 3 लिजां आसा, थोडे कडेन 2 लिजां आसलेली ज्या एका ECच्या अंडर, दॅट इज ब्लॉक. हे 88 लिजीसच्या बाबतीत उलयता आसतना फॉर न्यू लिजीस देर इज नॉट अ ब्लॉक. म्हणजे त्या एरिया वायज मिनिमम टू मिनिमम 2.5 स्क्वेअर किलोमिटर्स ऑफ द लीज वी कॅन डू इट. स्पीकर सर, मायनिंग कॉर्पोरेशन म्हणटे काबार काय मायनिंग कॉर्पोरेशन ऑप्शनाक घेतलें? स्पीकर सर, मायनिंग कॉर्पोरेशन काबार ना. त्याच्या म्हायती खातीर सांगता, मायनिंग कॉर्पोरेशन एक्झिस्टींग आसा. मायनिंग कॉर्पोरेशनचे फंक्शन्स आमी चालू दवरलेले आसा. त्याच्या प्रमाणे आमी मायनिंग कॉर्पोरेशन जे आहा त्यो बाकीच्यो एक्टिविटी कशा पद्दतीत करप हें एक्सप्लोर करता. ना, कसल्यो एक्टिविटी? स्पीकर सर, आमकां हांगा सांगलां तांणी कॉर्पोरेशन शाल पार्टिसिपेट इन ऑक्शन रिलेटिंग टू मायनिंग लीग्स, प्रॉस्पेक्टिंग लीग शकता. एज एंड वेन करूं शकता सर. ना, करूंक शकता न्ही. करूं शकता म्हळ्यार कितें? तूं मंत्री, कॉर्पोरेशनाचो इंचार्ज तूं. स्पीकर सर, आमी मायनिंग कॉर्पोरेशनूय ऑक्शनांत पार्टिसिपेट करूं शकता. ना, स्पीकर सर, करतले जाल्यार मायनिंग कॉर्पोरेशन एवरीबडी वेलकम इट. इट इज अ लॉ टुडे. अजून आमी मायनिंग कॉर्पोरेशनाच्या बाबतीत आमचे सगळे व्यवस्थित फॉर्म जाले. वी कॅन ऑल्सो पार्टिसिपेट. एखादें लीज आमी घेवन आमी ऑपरेट करूं शकता. तशें आसा काय म्हणटा हांव? तशें आहा जाल्यार सरकाराचो विचार आसा. सरकाराचो विचार आसा. घेऊया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. सोळा सकयल TCPन झोन कन्वर्जनाक केस टू केस दिल्ल्यो 6200 तात्पुरत्यो मान्यताय रद्द. आनीक 1000 ते दिशेन विचार चल्ला. तज्ञां कडेन उलोवन निर्णय जातलो. TCP मंत्री विश्वजीत राणेन स्पश्ट केला. 2012 रिजनल प्लान होल्डार दवरलो ती खंय चूक. प्लानाची 3 वर्सां गेली. ODP रिव्ह्यूचेर खंय PDA चेअरमॅनाक विश्वासात घेतलो. 16 बीचे 6200 केसीस, कदाचित ते उरलेले बी 1000 हांव उडोवंक शकता भायर, पण ते हांव बोर्डा कडेन पयलीं चर्चा करता. पण 6200 केसीस जे आसा न्हय, प्रोविजनल दिल्या सिंगल, त्यो केसीस आमी पूर्णपणे भायर. 6200 केसीस ऑफ 16B यू कॅन कन्सिडर इट एज ऑलरेडी आउट. अँड त्याच बरोबर ह्यो 1000 केसीस जे उल्लेख केले वयता ते 1000 केसीस परत एकदा स्क्रुटनी करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. काल हांवें सांगलें आतां आमचे 3 चेअरमन्स तांकां बरोबर घेवन, कन्सल्टंटाक बरोबर घेवन आमी ODP आमी हांगा घेतल्या बोर्डान. पूण तांकां अधिकार आसलो, ते आसतले, ते वील सुपरवायज कितें आहा तेंचो पावर तो. तेन्ना कितें सारकें कोर्ट केस आहा म्हणून हांव 16Bचेर उलोवंक सोदिना. पूण हांव डेफिनेटली आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आयज ज्युडिशरी बी पळयता की बाबा सरकार कितें करता. तेंचे बी आमी ज्युडिशरी जे ठरयता त्या आदाराचेर आमी वयतले. आमचे हायकोर्ट जे ठरयता त्या आदाराचेर आमी वयतले. पूण तेणी निर्णय एकदा घेतलो. पूण एक हांव सांगूं सोदता की जे कितें 16Bचे केले ते रिस्क्रुटनी करपाक 6200 केसीस विल नॉट कम फॉर रिस्क्रुटनी. दो 6200 केसीस स्टँड स्क्रॅप. वॉट इज रिमेनिंग इज 1000. आय मे ऑल्सो स्क्रॅप दोज केसीस. अँड पेडण्या हसापुरा 3 गवे कालव्यांत पडले. बरेच 3-4 वरां थंय आडकून उरले. राना खातें, पुलीस आनी थंयच्या थळाव्या रेस्क्यू ग्रुपान मेळून तांकां वयर काडले. हे पयले खेप न्ही, अशें हे आदीं जाल्लें आसा म्हूण थळावे सांगतात. राना खात्यान खंय गांवचेच भुरगे लक्ष दिवंक कामार घेतल्यात. हांव आसा हसापूर. हांगा तुमी पळोवंक शकता हे कॅनलान उदक पिवपा खातीर 2 गवे रेडे आयिल्ल्या आनी ते वचपाक तांकां वाट नासल्या कारणान ते हांगाच फिरत आसतात. त्या खातीर हांगा स्थानिकान लोकान संबंदीत अधिकाऱ्यांक कळयले उपरांत आसा ते फॉरेस्ट आनी मागीर पोलीस जे पेडणे पोलीस आसात ते आयिल्ले आसात. ताका भायर काडपाचे प्रयत्न जे आसात करीत आसात. एकंदर गेल्या 2 ते 3 तास हे तेंचे जे काम आसा सुरू आसा. कॅनलान पडलेले असले त्याच्या उपरांत इमिडिएटली जी टीम आसली पेडण्या रेंजीची ताका हरीश शाह DRO भेट केल्ली आनी बरे भशेन तिणें आमी आयज रेस्क्यू केले हांगासर.
तिघांकूय भायर काडपाक आयले हय तिघांक भायर काडले. आता ह्या फावटी आमी 2-3 रेस्क्यूअर वाडयल्ले आसा ह्या भागात स्पेशल घेतलेले आसा. सो तांकां कामच आसा की हांगा वॉच दवरपाचें. आमच्या बरोबर हांगातले लोकल आसा तेंच्यांनी हेल्प केली. हय आसापूरचो एक भुरगो आसा, तसोच एक रेस्क्यू ग्रुप आसा हांगासर ग्रीन वॉरियर ग्रीन वॉरियर रेस्क्यूअर एक ग्रुप आसा, तेंच्यांनी मेळून आमकां हेल्प केले. तशेंच आमी तेंचेच 2 भुरगे अशे कामाक दवरलेले आसा. सो आनी पेडणे पोलीसय आसले दिसता. पेडण्या पोलीस क्राउड मॅनेजमेंट इम्पॉर्टंट आसता म्हणजे आबूज जावपाक जायना जनावर, त्या खातीर पेडण्या पोलिसाचो हेल्प जाल्लो आसा. आधुनिक अंगणवाड्यांच्यो सरकारी काणयो, साश्टीत अंगणवाडींची दशा, मांडोप, तळावले, फिरदलेच्या अंगणवाड्यो पळयल्यार प्रशासन म्हणून कितें आसा काय म्हूण कळप कठीण. टॉयलेटी फुटल्या, उगड्यार घाण, घूड कश्यो अंगणवाडी आनी जळारां. बुरशा वातावरणात भुरगीं चेपणाक. लोक म्हणटा नव्यो अंगणवाडी करचे परस आसा तांचेर नजर घालात. Me, Dr. Karad and Secretary Pandey are more than happy to support that celebration of the liberation and ensure that you shall now get 60 new Anganwadis in the state of Goa. आमकां 60 नवीन अंगणवाडी सेक्शन केल्ले आसा. इन एडिशन 1 स्टॉप सेंटर फॉर साउथ गोवा. खूब बरें दिसलें आयज की आमच्या डिपार्टमेंटाक ह्या तरेचे बेनिफीट गावला. हायटेक मॉडर्न अंगणवाडयांच्यो घोशणा केंद्रीय मंत्र्यासान गोंयच्या बायला भुरगे कल्याण मंत्र्या मेरेन करून जाल्यो. आसा त्या अंगणवाडींची दशा पळयल्यार जल्म नाका. अंगणवाडीक स्वताची सुवात ना इतल्यारूच प्रकरण ना. भाड्याच्या सुवातींतल्या अंगणवाड्यांची दशा पळयल्यार मनीस हक्कांचेर मोठे प्रश्नचिन्ह. साश्टीत अंगणवाडीची दशा. हांगा ल्हान भुरगीं दीस कशी काडटात पळयात. टॉयलेट फुटल्या, घाणी पडल्यात, वास अंगणवाडी मेरेन. तेच दशेत भुरगीं बसतात. पूण परिस्थिती अशी आसा की ती इतल्या घाणीन आसा त्यो अंगणवाडी. सायडीक टॉयलेट आसा, टॉयलेटाक दारां ना, टॉयलेट फुटल्या, टॉयलेट घाण, सायडीच्यान गटर व्हांवता सगळें घाण घेवन आनी त्या क्लासीन भितर वास येता. आतां म्हाका सांग, असल्या परिस्थितीन आमच्या भुरग्यांक कशें तुमी शिकयतले? साश्टीत, मांडोप, तळावले आनी फिरदलेच्या ह्या अंगणवाडी सुदारपाचे मेल्यान पावल्यात. सरकार नव्या आधुनीक अंगणवाडयांच्यो काणयो सांगता ते परस आसा तांचेर नजर घालात. पूण आसा त्योच अंगणवाडी तर सारक्यो ना जाल्यार 60 घेवन कितें करपाचें? सांग कश्यो जातल्यो? तुमी आसा त्यो तरी सारकी करा, मागीर तो 60 करपा जाता न्ही. सो गव्हर्मेंटान हाजेर लक्ष घालपाक जाय कित्याक ल्हान भुरग्यांची हें ते हायजिनाचो मॅटर आसा. प्रॉपर टॉयलेट ना, प्रॉपर सॅनिटेशन ना, असले कारणां असले सरावंडिंगान कितें सुमार भुरगीं शिकपाक शकतले. स्टुडंटा खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. बीजेपीक विरोधक नाका, प्रश्न नाका म्हूण 20चे 30 आमदार करूंक धडपड. पंचायत पावंड्यार तेच चल्ला म्हूण आरजीचो आरोप. पंचायत वेंचणूक पार्टी पावंड्यार नासली तरी आरजी खंय बऱ्या भुरग्यांक तेंको दितली. सरकार तुमच्या दारी फक्त काणयो. आरजीचे उमेदवार जिखून खऱ्या अर्थान सरकार दारांत व्हरतले. आरजी मनोज उलयलो. सरकार मागीर कितें म्हणटा, तुमी परते परते सीएम म्हणटा ते आयकता आसतना की लोक आमच्या कडेन येना, लोक आमच्या कडेन येना. एके वाटेन सांगता आमचो स्वयंपूर्ण मित्र पंचायतीन बसला तो तर नाचतात. खुबशे तेदीस आमच्या भुरग्यांनी व्हिडिओ काडले, कितल्याशा जाग्यार तो स्वयंपूर्ण मित्रच ना. सो आमी लोकांक ते कशे लोकांच्या दारार पावतलो, आमचो पंच, आमचो सरपंच येतलो आमच्या ग्रामसभेत, कशे ते स्कीम डिस्कस जातले, ते कशे लोकां मेरेन पावतले. प्रत्येक गोंयकार, सरकार तुमच्या दारी जो बीजेपी गव्हर्मेंट म्हणटा तो सरकार खरोच लोकांच्या दारी कसो व्हरपाचो हो मॉडेल आमी तयार करतले आनी लोकां फुडें धाडटले. जे वेबसायट्स आसा पंचायतीचे आयज ते अपडेटेड ना, तेजेर स्किम्साची म्हायती ना. फक्त बजेटान नांवांक बसतात, स्वप्नान तांकां दिसता, ते ड्रीम्स पळयता, स्वप्न पळयता आनी आपणाक जाय ते फिगर बरयता आनी ते डेपॉझिट दाखयता. आनी तेका लागूनच ह्या सरकाराक 20च्या जाग्यार 25-30 आमदार आपल्या सायडीन जाय. कित्याक फाल्यां असेंब्लीन कोणें काय उलोवचें न्हू, सरकार जें सांगता तें हय सायबा म्हणपाचें आनी बसपाचें. सो हें खंय तरी
असेंब्ली लेवलाचेर आसा पूण पंचायत इलेक्शनूय हेजे थोडे पपेट्स जाल्ले आसा. हे सरकार जसो नाचयता तशें नाचतात. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. सेल्फ गव्हर्नन्स जे बॉडीज आसा त्या भुरग्यांक ट्रेनिंग मेळपाक जाय. पंच सरपंच केपेबल आसपाक जाय, एम्पावर्ड आसपाक जाय. हेका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो प्रयत्न आसतलो. इलेक्शनाक सारकेच जे आमचे पंचायत इलेक्शन येतले तेकाय तुमकां रिजल्ट मेळटलो. इतके तुमी ट्राय करा. आमी सगळे भायर सरलेले आसा आनी क्रांतिकारी भुरग्यांची तुमी वाटेक वचनाका. आमी हे इलेक्शन जिखोवन दाखयतले आनी इलेक्शना कडेन बरे भुरगे, बरे शिकलेले, बरे आपले गोंया खातीर मोग आशिल्ले भुरगे आमी भितर व्हरून दाखयतले. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.